आयज दीस वडखोशेचो 28 तारीख म्हयनो सेप्टेंबराचो। आयज दीस तुज्या जल्माचो आंश बोडवेसाद घालतात गायोनाचो। आयच्या दिसाक फेर्नांदीस फामिलीन उजवाड पेटलो दिवलेचो। घरांत 5 भयणां मोदें तूं चवथी तूं जल्माचो गांव बाणावलेचो। तूं मिगेल आनीक रोजीची बरी दूं जाली गोराब्याची। बऱ्या मार्गदर्शनान तूं वाडोवन पावलां तुवें दवरली देवाची। जिवितान जायते खोस त्रास सोसून बरी वाट चलोवन दाखयली जिविताची। आयज बांडारकारांकूय व्हडलें वर भोगता सांगोंक तूं म्हूण भयण आमच्या गांवची। आयज बांडारकारांकूय व्हडलें वर भोगता सांगोंक तूं म्हूण भयण आमच्या गांवची। पाय सोंपतोच तुमचो 5 दुवांक मायन मोगान वाडयली। बरें शिकोप दिवन बरे कपडे दिवन 5 जाणांक नेटोयली। एकवटान भोंवोंक मोगान रावोंक मायन तुमकां शिकयली। आयज मायपायच्या बेसांवान घराची चवथी तूं माद्र जावंक पावली। 1987 होली फॅमिली कॉन्वेंटान सांकवाड माद्र जावंक भितर सरली। 1996 ह्या वर्साक तुका माद्रीपणाची मोदी पडली। त्याच वर्साक फादर आग्नेल सिल्वासना प्रिन्सिपल म्हणून इस्कॉलान तूं आसली। उपरांत तुवें जायते इस्कॉलांनी शिकोवन सांकवाड कॅन्डिडेट इंचार्ज जाली। 12 वर्सां जेन्ना हेडमिस्ट्रस आसली त्या लोकांनी तुजी जायती तोखणाय केली। बऱ्या तुज्या वावराचो तसो गुणाचो ह्या कांतरांतल्यान तोखणाय कोत्ता। आयज जल्माच्या दिसाक देवा बापान तुजेर बेसांव घालूंक मागता। नावेली पर्पेच्युअल कॉन्वेंटान हेडमिस्ट्रेस आसा तिचीच तुमकां खबर सांगता। सगल्याच्या मोगाची आपुरबायेची नांव तिचें सिस्टर लिबार येता। हॅपी बर्थडे सिस्टर लिव्या हो दीस तुका दरेक वर्साक हांव देता। सिस्टर लिबी म्हूण कोणेंय जाप केल्यार तोंडार तिच्या सदांच हांसो आसता। देवान तुका बरी भलायकी दिवूं सदांच आमच्या रोजारान मागता। देवा मुखार तुवें सोपूत घेतलोलो आयज पासून दिल्लो सोपूत पाळटा। देव तुका सदांच खुशाल दवरतलो कारण तूं देवाच्या पावलांनी चलता। तुवें केल्ले देवाच्या बऱ्या वावराक हे कांतार सिस्टर लिबी तुका भेटयता।